Unit 1, G16. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं आयचे नीस भावभयणीनो दिनवासण्याच्या मनान भेटयता अंजलो पिंटो आणि ताचो घोराबो ताचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर आमी आशिर्वाद मागुया आनी आमची दरेकल्याची इंटेसवा एमिसाचे भेटेंत आमी हाडुया नातालांच्या समयार 31 आदी आमी आसा आनी संवसाराचो उजवाड हो जल्मोवंक आमची तयारी शुभ वर्तमानांत जाकारियास जॉन बातिस्ताचो बापूय हीच उतरां उद्गारता काळोखांत एक उजवाड उदेतलो हो उजवाड न्हयच फकत आमच्या गोट्यांत न्हयच फकत आमच्या घरांत पूण दरेकल्याच्या काळजांत उदेवंक आनी होच जेजू दरेकल्याक आमकां शांती हाडून ही तयारी आमची निमणे वखदाची आमचे काळीज मौन नितळ करून जावन हीच चिंतना मनान धरून इमिसाची भेट भेटयतना पातकी म्हणून ओळखून देवाचे आनी एकामेकाचे मोग सोडून लागया हांव पातकी सफलिया देवाक आनी तुमकां म्हजो विनाचा करता मनाची दोन कानां काडून वायट बरें प्रार्थना केल्या हांगाचो प्राण हांगाचो प्राण हांगाचो प्राण हे पासा सदा सर्वांनी सल्लागे करगणी आशा आनी तुमकां विशेष खातीर आमच्या सगळ्या देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोमिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर प्रार्थना सोमिया जेजू वेगी वेगी ये खणाव करी नाका तुज्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयोन आसा आमचे मोदे येवन तुजे बुजवडेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी ती तुज्या संतोसान तूं बोर जो देवा बापा चोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप दावीद सवस्तकायेन आपल्या घोरा जिवूंक लागलोलो ताचे भोंवतणेच्या सर्व दुस्मानाच्यो लढायो सर्वेस्परान थांबयलोल्यो तेन्ना राजान नातान प्रवाद्याक म्हणलें पळय देवदार रुखाच्या मोदेरान बांदलोल्या घरांत हांव जियेतां पूण देवाची आर्क पेट एका तोंबूंत रावता नातानान राजाक असो जबाब दिलो चल वच
आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. पूण तेच राती सर्वेस्पराचे उतर नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक सांग, सर्वेस्पोर अशें विचारता, म्हाका रावंक तुवें घर बांदूंक सोदताय? म्हजे इस्रायल पोरचेचो फुडारी जावंक हांवें तुका मेंढरां राखतालोय थंयचो आपोवन हाडलो. लढाई करूंक तूं वेतालो तितलेय गांवांनी हांवें तुज्या सांगाताक आसतालो, आनी तुज्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्या तुज्या दुस्मानाचो नाश केलो. आनी ह्या संवसारान व्हडलें नांव जोडलां तसल्या मनशाचें नांव रूप तुका हांव दितलो. इस्रायल म्हजे पोरचेक हांव एक देस दितलो, आनी त्याच देसांत हांव तिका रोयतलो, आनी थंयच ती आपलें बिराड करतली. आनी जशें आदीं म्हजे पोरचे वयर हांवें फुडारी नेमलोले, तेन्ना तिका दुस्मान त्रास दिताले, तशें आनी कोण तिका त्रास दिवचो ना. सगळ्या दुस्मानाच्यो लढायो थांबोवन हांव तिका विसव दितलो. त्याच बरोबर सर्वेस्पोर कळीत करता. सर्वेस्पोर तुका व्हड करतलो. सर्वेस्पोर तुजें थांव हे घराणें उत्पन्न करतलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर सदांच बिरांतीन विणे बसतली, आनी तुजें सिंहासन सासणाक गोठ उरतलें. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकान चल्या. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकान चल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकान चलो. पिणकेचे पिणकेन तुजे विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकान चल्या. अशें तुवें सांगलां, हांवें वेंचून काडल्या ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोखयतली. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदा सांबाळटलें. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकान चल्या. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या थारोनाचें खरप. सदांकाल ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकान चल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. फांत्या वेले ओरोन तूं, सासणीक उजवाडाचो पोरजोळ आनी भोक्तीपणाचो सुर्या. काळोखांत आनी मरणाचे सावळेंत आसलोल्यांक उजवाड दिवंक ये. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवावाचो बापूय जकारियास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करून उलयलो. वाकाणणी सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरजेक ताणें भेट दिली. तिका सोडून तो आयलो. आमच्या दुस्मानाच्या आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगळ्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण
आपल्या भोक्तीबोध प्रवाद्यांचे कोंडी मागांत जावन ताणें बासायलोले. आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणे आनी ताच्या फुड्यान पवित्र आनी सुगुणी जावन सदांकाळ ताची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें. आनी आतां आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो ताणें आमचे खातीर एका बळवंत तारोकाक उबजयलो. अशी ताणें आमच्या पुर्वजांक दया दाखयली आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास दवरलो. आनी तुका बाळका म्हज्या भोववडत्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पचारतलो, कित्याक तूं दोनयांच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय. पातकांचें बोगसणें दिता त्या थारोडाची ओळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय. आमच्या दयाळ मायाळ देवाच्या काळजाचें देणें हें आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो. काळोखांत आनी मोन्नाचे सावळेन जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयची दोनूय वाचपां नातालांच्या आदल्या दिसा इगोजमात ही कित्याक दवरतात. पयले वाचपांत आमी आयकलां नातान प्रवादी दाविदाक उगडास करता आनी म्हणटा, सर्वेस्परा मुखार दाविदाचें राज सदांच तोखतलें. युअर किंगडम विल लास्ट फॉरएवर. आनी हें सांगून बाकीत करून प्रॉफेसी करून दाविदाक तो उगडास करता, तुजें राज सदांच तोखतलें. सर्वेस्पर देव येतो कसो करतलो. आमी जाणा जेजू दाविदाच्याच कुळांतल्यान आयलो आनी हें राज जेजूचें सदांच तगलें. हाका लागून ही पॅसेज इट फिट्स टुडे. दुसरे वाचपांत जाकारायस जोआ बाप्तिस्ताचो बापूय आपल्या पुता जोआ बाप्तिस्ता बाबतींत म्हणटा, आमचे वयर एक सुर्या उदेतलो आनी तुका बाळका जोआ बाप्तिस्ताक म्हणून तूं ताची वाट तयार करतलो. म्हणटच हो सुर्या उदेतलो, ह्या सुर्याक काळोखांत आसलेल्या सोडवण दितलो. ह्यो दोनूय वाचपां एक दाखयता. एका वाटेन जें कितें देवान बाकीत केल्लें तें सदांच तोखतलें, राज सदांच तोखतलें आनी बाकीत सदांच साकार जातलें. तेच भाशेन दुसऱ्या वाचपान बाळूक येवचो आसा तो, बाळूक आसा तो जोआ बाप्तिस्त एक ताळो कसो उजवाड जावंक तयार करतलो. हो जेजूक तयार करतलो. बाबडीनो, आमकां दर एकल्याक आयच्या वाचपांतलो निरोप कितें? देवाचें उतर सासणेक तोखता तें. आनी देवान तर आमकां आस्वासन दिलां, हांव तुमच्या सांगात आसतलों. जाल्यार ही प्रॉफेसी देव आमच्या सांगाता सदांच आसतलो. आमचो फकत विस्वास देवाचेर आसूंक गरज. आमचें फकत मन काडीत ताच्या येवजण्यांक आसूंक उक्तें आसूंक गरज. आयज होच संदेश आमी घेवया. नातालाच्या समयार फाल्यांच्या दिसांतान आमची काळजाची तयारी करूंक होच सुर्या आमकां मेळटा. काळोखाचे सावळेंत जियेतल्यांक उजवाड तो दितलो आनी आमच्या पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो. आमच्या जिवितांत उजवाड, आमच्या जिवितांत शांती मागुया आनी हें बाकीत देवान केलां तें आमचेय सगळें साकार जावंक मागुया.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या वस्तूंनी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणांतूय आमकां दिलाय तो उलो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनुश्याचें वालन केला तो आमकां जिविताचो उलो जातालो ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या वस्तूंनी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणांतूय आमकां दिलाय तो दातांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवलें दिलार मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातालो ससनाच्या ससनाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान बाबा पाप मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थया कोण म्हळ्या बाबा आमी तुका वगून दिता ती दाना मोय पासान मानून घे आनी पवित्र आत्म्या उद्देशी ती बदलून आमकां दी ती आमी घेतलोले वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी आयचे राती आमचे मोदें येतोल्या तुज्या पुताची मोहिमा नितोळ काळजांनी भोगूंक आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक धाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्पराक पवित्र बापा सर्व पवित्र आनी शास्त्राच्या देवाक सर्व कड्यान चलताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाखाणण्याची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी चलयेच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 घराचो सर्वेस्पर तूं सोडल्यानी संवसार भरा तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येयलेली पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक गेलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच कडेन जेवण जाता आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळज नव्यानी सासणेक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत त्या वरांतले हे म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबाताचो दूत परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरता तुजें पुनर्जन्म आमी परगटता तुजें आमी वाचयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती फुडें ग्रास करता नवो जिविताचो उलो आनी सोडवणेची काळ तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगात शोतल्या महासमस्तांक पवित्र आत्म्या अग्नी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराकी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलिप गाडी आमच्या गवळी बापा ह्या सगळ्या यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून
पुनर्जीवनपणाचा बरोबर सुद्दां मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समस्यांक तुजें पोळसुळीक तुका मोल फुडें फावो कर आमा समस्याची दया करून आमी मागता अकबार मरी देवाची लाई संगती बेगीन दोन भुतांचर काडकुटां मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वापरली तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासणाय आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन बरोबर म्हणया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र दिसा तुजें राय जावंक तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसतो वेळार जावंक दी आनी आमी आमची चुकलेल्यान दुश्मना तशी आमची प्रार्थना बरोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून जिवितान समस्काय आमकां दी सुरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडराचे क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशा वाचयता तर आमकां तुजी उदारता कृतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुने जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक वाडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजी कशे पोरमणे तुका शांती द्या तूंच तुका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणा सुन्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दी देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची कापलीत कर देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमची कापलीत कर देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सहभागी
इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणली आपले पोरजेक भेट दिली दोयेन तिका सोडयली. प्रार्थुया. मोहिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या उपरूप श्रेश्ठ देण्यान आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयचे राती समारंभ ताचे येण्याच्या ओतरेकांनी ह्या दिसाची दर एक करणी करूंक आनी दर एक घडी सारूंक तूंच आमकां आदार दी. अशें तो हाडूंक येता ती सगळींची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो जावं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीनो, आतां मीस सोंपल्या उपरांत कोणा लागीं जाता जाल्यार मातशें आमकां कोदेली पुसूंक आदार करचो. सुमार 400 कोदेली आहात. थोडे पुसूंक गेले जाल्यार मातशें बेगीन जातलें. उपरांत मांडूंक आनी हेर करून वॉलंटियर्स आमकां आदार करतात. मागता जांचे लागीं जाता तांणी मातशी रावन हो कोदेली पुसूंक आमकां आदार करप. तेच भशेन सांजे मिसा पयलें 8:30 वरांचेर उपरांत 10:30 वरांचेर 8:30 वरांचेर म्हणटच मातशें बेगीन घेवंक आनी सॅनिटायज करपाक आनी हें आमकां बेगीन केलें जाल्यार सगळ्यांक वेळार मीस सुरू करूंक बरें जाता. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. ईश्वर पुर्गा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ध्यान करूया. E6 Moshe Oh